एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्यापासत राखणो कसो नेमला. म्हज्या तोंडांतले एक उतर तूं आयकतलोय तेन्ना तुवें म्हजे तर्फेन तांकां सत्राय दिवंक जाय. खोट्या मनशा, तूं खरेंच मरतलोय अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी त्या खोट्या मनशान आपले सालीक फाट करूंक ताचे कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जाशी जाल्यार, तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवांक लागून मरतलो. पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. पूण त्या खोट्या मनशान आपले सालीक फाट करूंक तूं ताका सत्राय दिशी जाल्यार, आनी तो आपले सालीक फाट करिना जायत जाल्यार, तो आपल्या गुन्यांवांक लागून मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वांचयतलोय. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारण करिनाकात. येया सर्वेस्पराक उल्हासान घावया. आमच्या तारानाच्या कडपाक वाखाणुया. स्तुती गितां सोवें ताचे समोर या. गितां गायनांनी ताका वाखाणुया. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचे काळजां धारण करिनाकात. येया मान भागोवया, सरपटुया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी मारुया. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सरवाची परजा, ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो. आज तुमी ताचो ताळो आयकल्लो जाल्यार. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारण करिनाकात. मेरीबांत तुमी केलें तशें, अरण्यांतल्या मात्सांत तुमी केलें तशें, तुमची काळजां धारण करिनाकात. थंय तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी कृत्यां देखलीं, तरी तांणी म्हजी परिक्षा केली, म्हजी तपासणी केली. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारण करिनाकात. सांत पावलान रोमांकरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. एकामेकाचो मोग करचो ह्या एक रिणा भायर कोणायच्या कसल्याय रिणांत तुमी रावनाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळता. प्रद्वार करिनाका, जिवीशी मारिनाका, चोरिनाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसात जाल्यार तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशांत ते समेस्त आटापल्यात. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना. देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सांत माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मोदें गुठाण ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक
तुझे सांगाता आपोवन वर. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसोन रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अणभवत्या बरी वा सुंकागरा बरी म्हूण लेखून ताका सोडू. देखून सतस हांव तुमकां सांगतां, जे कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरले दोग जण एक मोनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मोदगांत. देवाचें उतर हें: वाखाणणी तुका क्रिस्ता.